Tursus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 828693 8286. कॅन्डिडेट बीजेपीन आपलो सर्वे कंप्लीट केल्या उपरांत बीजेपीन फायनलायज केला आणि डिक्लेअर काँग्रेसीन केला. म्हटल्यार हे बीजेपीचेच कॅन्डिडेट हा आणि आमी तरी सांगपाक सोदता आणि आमी तरी आता जेन्ना भोंवता तेन्ना आमकां कळटा की लोक काँग्रेसीक हे वाजेल्ल्या आणि कोणूय कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूं आणि आतां केला ते केल्ले आसुनी प्रॉब्लेम ना. लोक ह्या फावटी काँग्रेस आणि बीजेपीक नॉर्थान आणि सावथान दोन्ही कडेन भायर मारपाक रावल्या. मेन म्हटल्यार काँग्रेस आयज कॅन्डिडेट घालपाक बेगीन घालपाक टोटल फेल जाल्ली आहा. ते बीजेपीच्या सर्वेक रावल्ले. सर्वे कंप्लीट केल्या उपरांत बीजेपीची ऑर्डर घेतल्या उपरांत तेंच्यांनी आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला. एक तो आसा 71, 72 इयर्स आणि एक तो आसा 77, 78 इयर्स. ज्या जाड्डेपणान तेंच्यांनी रेस्ट घेवपाक जाय, घरा कडेन सुशेगाद रावपाक जाय. आयज ते कॅन्डिडेट दोनूय गोंयकारांक हांच्यांनी दिवन हेंच्यांनी प्रूव्ह केला की हेंच्या कडेन कोणूच तरणाटो लायकेचो ना. आतां काँग्रेसीन कॅन्डिडेट ह्या दिसा डिक्लेअर करून ह्या कॅन्डिडेटान करपाक कितें खंयच्या गांवांक भोंवपाचें लोकांक केन्ना कळटलें हे कॅन्डिडेट म्हणून. आतां तेंचे एक्स प्रेसिडेंट जे पळय आसलेले तेंच्यांनी सांगलां बीजेपीन आख्खो सर्वे केलो आनी बीजेपीचो सर्वे जावन तेच थारायताय म्हूण काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट कोण दिवपाचो. आनी दिसता हेंच केलें म्हणून. कित्याक आतां डायिंग मुवमेंटाक तुमी हे 2 दीस 3 दीस आहा म्हणल्यार नॉमिनेशन करपाक तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात. आतां हो कॅन्डिडेट तुमच्या सांगेच्या गांवांक पावतलो, सावंडे पावतलो, मडकय पावतलो, फोंडे पावतलो, शिरोडा पावतलो, आज सालसेटी पासून पावतलो, सालसेटींक पण पावतलो. हे लोकसभा इलेक्शन म्हणल्यार एक असेंब्ली इलेक्शन न्हू ना म्हण पंचायती इलेक्शन न्हू. माझ्याही बाबतीत एक उतर पासून जे काढूंक ना श्रीपाद नायकान जावं ते सायडीच्यान जेन्ना सार्दीन आसलो सार्दिनानूय एकूय उतर काडूंक ना. तशेंच कोळशाच्या बाबतींत एकूय उतर काडूंक ना. सो अशी जी डबल इंजीन सरकार जो म्हणटा डबल इंजीन हो 14 सरकार जाल्लो आसा आनी 14 हे दाखोवंक सोदता आनी तितून सहकार जो काँग्रेस आसा काँग्रेसूय सहकार करता. कित्याक तूं पळयता आसतलो म्हादेसून जेन्ना आमी पळयता म्हादेन दुसरे सायडीन कर्नाटकात जेन्ना आसा कर्नाटकाचो जो सरकार आसा तो काँग्रेसीचो आसा. गोंयांत जो सरकार आसा तो बीजेपीचो आसा. मात्र दोगूय जाण ओगी आसा थंड आसा. काँग्रेसीचो सरकार ओगी आसा बीजेपीचो सरकार ओगी आसा.